पंचायतींनी फंड वाडोवपाक हावस टॅक्स वाडोवपाची गरज ना. हावस टॅक्स वाडयल्यार लोकांचेर आशिल्लो टॅक्सांचो भार आनीक वाडटलो म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उलयलो. And this notification clearly says that you increase 40 rupees per square meter. आता कोणे घर बांधले जाल्यार 40 रुपया पर स्क्वेअर मीटर. सो घर 100 मिटराचे उणें बांदना, 120 मीटर पण 150 मीटर बांदता. सो तेका डायरेक्ट टॅक्स लागू जातलो 40 रुपया पर मिटराचेर. आनी 200 मिटराचें घर आहा जाल्यार तेका डायरेक्ट 8,000 रुपया हावस टॅक्स म्हणून एवरी इयर फारीक करपाचें पडटलें. आनी प्लस 1-2,000 रुपया गार्बेज आसतलें, म्हणजे 10,000 रुपया वर्साक खूब जाता. आतां कोणें करप, कोणा कडेन कांयच पयशे ना पंचायती कडेन. आनी म्हाका दिसता कलंगूट पंचायत इज डुईंग व्हेरी वेल. म्हणून तुमी ग्रामसभाक घालिनाका आनी वाडयनाका म्हणून, म्हणजे लोकांचेर वजन येतलें. सरपंचा कडेन सकाळीं आयज उलयलो की दीस नोटिफिकेशन इफ इट इज इम्प्लिमेंटेड, तेणी एक कोणें तरी घातलां आसतलें की हावस टॅक्स रिवायज करचें म्हणून, हो कितें तरी अशें करचें म्हणून. फाल्यां तेंच्यांनी मिटींग आपयल्या 17 ऑगस्ट 2025. ऑनलायन माध्यमांतल्यान एकाच प्लॅटफॉर्मा अंतर्गत सगळे टॅक्स हाडचे, लोकांचे त्रास उणे जातले म्हूण आमदारान सरकारा कडेन मागलें. जे इतले डिपार्टमेंटाचे आहा, म्हणजे टॅक्स म्हणजे ते रिन्युअल फीज ही एक जावची, हे म्हाजे फुडले मागणे आसतले. पर्सन शूड नॉट गो इन 10 ऑफिसीस. ऑल युअर टॅक्सीस, दिस इज युअर बिझनेस, दिस इज युअर टॅक्स ऑनलायन. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर.